सुरुवात केलेली आहे देवस्थानाची. पहिले बेश्टे साधे असे देवस्थान आसलेले मागीर ते हळूहळू करून देवूळ बांदले धाकटेशे आणि ही परंपरा अशी 60-65 वर्सां चालू आसा. त्याच्या फाटल्यान आमी ते मागीर पुन्हा प्रतिष्ठापन केली आणि बरी व्हडली मूर्ती हाडून बरें व्हडलें देवूळ बांदलें आणि ते 2017 आमी सुरवात केली तेजी. ती परंपरा आमची अशी चालू आहा. तर आमी पयली पुजा लघुरुद्र करता, मागीर आमी पुजा करता सत्यनारायणची आणि महाप्रसाद आसता. तशेंच आमचे 5 दीस प्रोग्राम जाता, कल्चरल प्रोग्राम आमी करता आणि हो उत्सव असो वर्सा आमी चालू दवरला. आमचे वर्धापन दिन आहे हे आमचे म्हणजे ऑलमोस्ट 60 वर्सां पयलीं आमच्या जाणट्यांनी देवूळ बांदलेलें. आमचे ते कितें तरी प्लेग कितें येयल्लो म्हणून ते गाये कितें मरताले म्हणपाक ताका लागून तेंच्यानी ती कृष्णाची मूर्ती हाडून कृष्णाचें देवूळ बांदलेलें. देवूळ आमच्या जाग्या वयलें म्हळ्यार ओळेश्वराचें स्थान आसा त्या आमी ते परत न्यू मूर्ती हाडून न्यू देवूळ बांदून आमकां आतां 7 वर्सां जालीं. आणि किती कार्यक्रम असतले आतां आयज आमचे आतां आमची पुजा जाली, महाप्रसाद चालू आहा. फाल्यां आमचे कराओके आसतले, ऑल गोवा कॉम्पिटिशन आहा. तेच्या उपरांत परवा नाटक आसतले नागेशीचे बांदोडेचे तेंचे. मागीर आमचे मुणवेल म्हणजे आमच्या मुणवेल हितूनचे वॉयस ऑफ मुणवेल म्हणून कराओके कॉम्पिटिशन आहा आणि लास्ट दिसा परत एक नाटक आहा.